हरे कृष्णा देवाले काणी ऐकूच्या कितीरी या चॅनलान तुका येवचे सगळ्यांकय स्वागत करता. आजी पुढे आम्ही ऐकलेले देवान कुचेलाक कुबेर केलेले ते काणयेत. ते काणे ऐकतना ऐकले जनांक सगळी मनांतू एक क्वेश्चन येयला आसतले. कृष्णाले स्नेहित जावनू सात्विक जावन आसले एक ब्राह्मण जावनू किती कितीरी सुधामाक हे दारिद्र्य दुःख बग्गू गजल्ले म्हणून. आज हांव सांगू वचते काणीन तुलान तुमकां मेळटा ते क्वेश्चनाक आशिल्ले आन्सरात. सांदीपनी महर्षीले शिष्य जावनत कृष्णनी सुधामा थंय आशिल्लींची. कृष्ण ओटूची 64 days सांदीपनी महर्षीला आश्रमांत आशिल्लो. तितले भितरी सर्व वेदय मंत्रय शास्त्रय सगळें कृष्णान शिकून जाला. कृष्णाले आत्ममित्र जावनत सुधामू थंय आशिल्लो. कृष्णान कसं करतनय कृष्णाक हेल्प जावनू सुधामान कसं करतनय आपयण्याची जाल्यार कृष्ण धांवन येता आशिल्लो सहाय करूंक. अशी आमकां सांगू जायना तसले एक मोगू एक आत्मबंधत कृष्ण आनी सुधामू जावन आशिल्ले. गुरूक आनी गुरुपत्नीक आनम्म जावन संकल्प करून गुरुवलेची वसतींत रब्बून शिक्षेत कथ गुरुकुल विद्याभ्यास म्हणून सांगचे. तदना गुरुपत्नीन कसं काम दिल्यार शिष्यान कर का. गुरुपत्नीक आनी गुरुक सर्व शिष्य तांगेले चेडू वशियत अखिलांट कोटी ब्रह्मांडाक अधिपती जावन आशिल्ले ते कृष्णाक शिकोवच्याक आशिल्ले अवसरांगा सांदीपनी महर्षी मेळ्ळे. तशीची त्या कृष्णाले कार्य सकड पळोवंक घेवन न्हिदोवच्याक खावोवच्याक सकड आशिल्ले एक अवसर गुरुपत्नीकय मेळ्ळे. कृष्ण म्हळ्यार गुरुपत्नीक सर्व शिष्यांतूय सुकून कृष्ण म्हळ्यार एक विंगड एक मोगत आशिल्ले. एक दिवस कृष्ण आपोवन गुरुपत्नी सांगता रांदपा अगत्याक ಸ್ವಲ್ಪ रक्कूड जाय आशिल्लो मो कृष्ण म्हूण सांगतना कृष्ण सांगता वय वे माते हांव वत्तो वचून हाडटा म्हूण सांगता. तर कृष्णान वच्चे पळयतना सुधामूय सांगता वय वय आवय कृष्ण ओटू वता म्हूण सांगून सुधामूय भायर सरता. तदना गुरुपत्नी सुधामाक आपोवन सांगता कृष्णाक पोव म्हळ्यार भारी खूश येता तुका काय गोतच न्हय गे ಸ್ವಲ್ಪ पोव वता धरी तुमी खंय येतना वेळ जाल्ली म्हूण जाल्यार पोट्टा बुखेन बशी नाका हे खावन समाधानी रायला पुरो म्हूण सांगता. तशी एक पोटलीन तूं दोग्गा खंय जावका जाल्ले पोव घालून सुधामाक दिता. हे कृष्णा गोतना आशिल्ले. अशी आनी रान्ना वताची रक्कूडसो काडटाची हे वेळार जोर गुडगुडू पावसू मिंचू सगळे येवचे सूर जाले. थंडपटी वार येवचे सूर जाले. सुधामाक जोर बैज येवचे सूर जाले. नारायण 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 म्हूण सांगू सूर केले. जोर कडकडता बीव न्हय थंडाई न्हय. कृष्णाला हात गट्टी धरला. कृष्णाक हे पळयतना हांस येता. कृष्ण सांगता तूं कसो लाग सुधामा अशी भिकता हांव नाव तुगे ओटू म्हूण. तेन्ना सुदामा सांगता वय वय म्हाका बैज येता नारायण नारायण नारायण. तेन्ना कृष्ण ताका समाधान करून थंय लागीं आशिल्ले एक रुखा वयरी एक 2 गेल्ल आसता तुग्गू जावन ते गेल्लेरी बसयता. तुग्गू गेल्लेरी सुधामाक आनी ताजे वयरची गेल्लेरी कृष्ण बसता. पावस काय तशी लागना तशी एक गेल्लो तांतू दोगय बसतांची. अशी बैसून पावस राबूताय तेकडे कडेन वच्चू काय जेवचे ना जोर वार आसा. तांकां सारकें हांगा बैसून जावका आमी सांगना अशी बसतना सुधामाले उलटा आशिल्ले ते पोव पळयत जोर पोट्टा बूक येतस खावया म्हूण लेखता खावच्या सूर करता. वयर बैसून कृष्ण हें पळयतस कृष्णाक दिवचें दिसना सुधामान. तशें कृष्ण निंगयता. कृष्ण सांगता सुधामा म्हाका जोर भूक जाता आमी मस्त वेळ जालो न्हू गुरुकुला साकून येवन म्हाका जोर भूक जाता म्हणटा. थंय सुदामा सांगता वय वे म्हाका जोर भूक जाता म्हण तांणी ओपासय खाता. ಸ್ವಲ್ಪ वेळान ओपास कृष्ण सांगता सुदामा तूं कसलें खातस वे म्हाका तूं सगळी खावची बरी एक शब्द आयकतस मू म्हणटा. सुदामा सांगता आंग म्हाका कसो मेळूक खावच्याक ते सुख शब्द आयकलेले थंडायेन आमी दांत कडकडचे शब्द आसतले म्हूण सांगता ओपासय खाता. वयर बशिल्ले त्या कृष्णाक सगळें कळटा ताका तागेले कसली निपोवन दवरूं जायना म्हणून सुदामान मना गेलें ना. 2 मुश्टी वरलल वेळारी कृष्ण
सुदामाक एक काणी सांगून दिता म्हळ्यारी तंतुले कृष्णाक दिनाशी सुदामान खाल्ली ಮುಂಜಲಾರಿ सुदामान बग्गुका जेवचेक कष्ट ते कृष्णा गोತ್ತस तक्का अवसर करनाशी रब्बू कितिरी कृष्णू एक काणी सांगून ताण करची चुकी ताका उडगास कोराचे पळयता त्या काणी कसं म्हळ्यारी एक धनी आणि एक दुर्बळ तांणी सान आसतना स्नेहीत जावन आशिल्लींची जाल्यार ओड जेतना एकलो धनी जालो एकलो दुर्बळ जालो ते दुर्बळ धनीला घेता आनी निमगेता हांव मस्त कश्टार आसत म्हाका जोर पडटा बू येता म्हाका कसलेपणी दितल वे म्हूण निमगेता ते धनी हांगा काय ना म्हणटा खंयचे नमनेरी कशी सकडी सांगलारी ते धनी कसले दिवच्याक तयार जायना हांगा कसले ना म्हणटा अशी कोप येवन ते दुर्बळ निमगेता हांगा कसले ना जाल्यार मागीर कसले मात्तिवे हांगास मात्तिवे तुमी खावचे निमगेता घरा भितर वचून पळयतना थंय आशिल्ले खावच्याक वंदवर सर्वय मात्ती जावन आशिल्ले म्हूण एक काणी एक सन काणी सुदामा सांगून दिता तसो सुदामाक एक मनस्ताप येवचे सुरू जालें हांव केल्लो चुकी जालें न्हय हांव कृष्णा दिवंक खावका आशिल्लो न्हय आनी तूं कृष्णाक दिवचें आशिल्लें तें वांट मादेन दवरला कृष्ण जो वयर सुबय सुयेस खाल्लें पळयलें आसतलें वे म्हूण आलोचन करता जाल्यार ते एक थंडाई काठिण्य ते एक पोट्टा बुके काठिण्य ते एक पोवा रुची हे सगळं पळयतना व्हरलं एक मुश्टी कृष्णाक दिवच्याक आशिल्लें ते एक मन सुदामाक येना ते तागेर ते एक स्वार्थ बुद्धी ते दिवच्या सोणा कृष्णाक पोव दिवच्याक सोणा ते सगळे पोव सुद्दां एकलो बसून खाता हे वेळार गुरुपत्नी गुरू लगून सांगता हांव कृष्णाक आनी सुदामाक रान्ना पेटयल्ले रक्कुडूक तदना कालावस्थला आयकशिले जाल्यार आत्त हे विंगड जाल्ले चेडू ते रान्नांत बसले आनी जस्तलींची एकूच घेवन येतलींची वेळ निंगिता तशी सांदीपणी वर्षणी ಸ್ವಲ್ಪ शिष्य वस्ताची रान्नांत तुका गुरूक पळयलें कूडलें वयर रुकार सकून कृष्ण आनी सुधा गुरुदेवा म्हूण सांगून तुग्गू कुडतांची गुरू रट्टू आश्रमाक वताची आश्रमा पाविल कूडले कृष्ण वचून गुरुपत्नीला सांगता मादे म्हाका जोर बूक जोत्ता मादे म्हाका कसलेपणी खावच्या दी म्हणटा गुरुपत्नी निमगेता तूं कसले खाय न्ही म्हणना इतले वेळ जावनूय म्हणटा तेंच्या सांगता ना मादे म्हाका जोर बूक जोत्ता असो कसलेपणी दी म्हणटा तेन्ना गुरुपत्नी सुदामा आपयता सुदामा मात्ती तुका कोण घूर येता सुदामा लागीं निमगेता गुरुपत्नी सुदामा हांव दिल्लो पोव इत्ता तुमी काय न्ही नेगी तूं एकला ना खाल्लें म्हणून घेता पण सुदाम सांगता म्हाका जोर भूक जाल्लें तरी पूण हांव एकला ना बसून खाल्लें म्हणटा तदन ते गुरुपत्नीक येवची एक बेजारू एक कोपू तदना ते गुरुपत्नी तेन्ना सुकून येवचें एक उत्तर आसा कृष्णाक कितलें इश्ट ते पोव म्हणून तुका सांगून न्हू हांव तुका आत्तां दिल्लें तुका कृष्णाक खावचें आशिल्लें वांटो हांव तांचो दवरलो आशिल्लो न्हय कडरी तुका कृष्णा दिवका म्हणून दिसली ना हांवें तुगेलो वरी न्हय वे तो वय तुका आशिल्लें भूक न्हय वे ताका अशें ते इत्ती कितें तें तुका दिसली ना तूं कितलें व्हड चुकीक म्हणून हें केल्लें हे तूं केल्लें हे चुकीक तूं दारिद्र्य दुख्ख बक्कूगा जातल मना म्हणून गुरुपत्नीन ते बेजारारी कळनाशी तोंडा सुकून येवंक वता ते निमित्तान इतले सात्वीक जावन आशिल्ले एक ब्राह्मण जावनय एक श्रेश्ठ जावन आशिल्ले एक ब्राह्मण कुटुंबेतू जनन जावन ओड जावनय सुदामाक इतले दारिद्र्य दुख्ख भोगूंक जाल्लें आमकां अर्हत नातिलाचे कसलाचे वयरी आमी आश दवरूनचे ते उपयोग करूंक नजे अशें केल्लें मुंजलारी ताजे ते कर्मा फल आमी आमगेले आनी येवचे परंपरे बग्गुका जत्तले म्हणून ते सुदामाल चेडूवान बग्गील ते दारिद्र्यान तुलान आमी मना व्हरका ते दुर्बळेलांनी ते धनील काणी सुकून आमी मना व्हरका जाल्लें एकल्यान आमगे लग्गी कसलेय सहाय निमगून येतना आमकां सहाय करूंक जाय ना जाल्यारी ताका ते सहाय मेळचे विंगड एक वाट आमी दाखोवन दिवका नंतर तांगेलें मन दुखोवची तशी कसलेची उल्लोचनाचे प्रवृत्ती करूं नजे सुदामान हांगा ते कृष्णाल वंटे पोव खावचे बदलाक
कृष्णाल वंट कृष्णा धीवन कल्लल जलारी कितले श्रेयस्सारी संबल समृद्धीरी तका जीवन काढी तशिल मुनुवे देवाले आत्ममित्रत सुधामु देवाल मोगु केदनाय सुधामालೊಟ್ಟು अस तशिले देवु अस ಒಟ್ಟस मळारी तई लक्ष्मी देवी अस मुनत देवाल चैतन्य आमगेल असकुन नाजत म्हणताना सुरवेची आमगेल गिसुकुन वच्चे लक्ष्मी देवी नथ ये मना कोरुक सुधामाक जल्लिना इतल सकडी दारिद्र्य ते सुधाम बोगल जलारी सर्वै देवा वैपंद समर्पण कोरनशील ते जीवनानी सुधामान प्रायश्चित केले ते एक मुष्टी पोवु देवा ओंदिल्ल लेची तगे सर्व दारिद्र्यै नाजल्ले सर्वं कृष्णार्पणमस्तु।